शुक्रार 25 जुलै 2025 सांत जाकोब दोरंदूत परब मुखेल वड तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो। नियाळाक आदार हांव ह्या जोम्याचो वडील जावंक जाय आसलो, म्हाका ताणें अध्यक्ष कित्याक करूंक ना? म्हाका एक फामाद कलाकार जावंक जाय असली चिंतना जायते फावटी आमच्या मनांत येतात। आयच्या शुभ वर्तमानांत झेबेदेवाच्या पुतांची जाकोब आनी जेवाची आवय जेजू लागीं आपल्या दोगूय पुतांक स्वर्गा राज्यांत ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक हाताक बसूंक लाय म्हूण मागता। पूण जेजूचो जबाब आयकून सगल्यांक अजाप दिसता। तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो। आयच्या पयल्या वाचपांत पागियोंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन सांगता, आमी फकत मातयेचीं आयदनां आनी हें भांडार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा, म्हणटच ही आमकां दिल्ली वर्ती पदवी आमचे तावन उजोना, ती सगळीच देवाची। आयज आमी पागियोंत जाकोबाची परब समोर उमता। तो जावन आसा पयलो माटकीर। तो पयलो व्हड व्हड चिंतालो, ताची सपनां एके बिजले परी लोकताली। देखून जेजून ताका गोडगोडाचो पूत म्हूण नांव दवरलें। पूण जेजूचो व्हड त्याग आपले परजे पासत पळोवन ताणें मोगाचो, त्यागाचो आनी ल्हानविकायेचो रस्तो धरलो। पयलो जावच्यो पदव्यो आनी स्वातो सोदच्यो सोडून आमचे जिवीत पागियोंत जाकोबाच्या जिविता सारके ल्हानविकायेचे, खालतीकायेचे आनी खरे खुशालकायेचे करुया। म्हजो थाराव कोणूय म्हज्या वाड्यांत वो गांवांत एकसुरो जियेता ताचे लागीं हांव उलोवंक प्रयत्न करतलों।